आमच्या बायला आमच्या देवा घेवो, आमच्या देवाक आमकां बाया पडून दिना हे फाटल्या महिन्यात भूमिकेच्या देवळाकडेन संलग्न आशिल्ल्या साखळेश्वराच्या सप्तकाक लागून गांवकार आणि माजीक समाजामदीं केस्तांवां जाल्ली। बुधवारा परतून ह्या दोन समाजामदीं भूमिकेच्या काल्या दिसा परतून केस्तांवां। ही केस्तांवां उपरांत इतली चडार पडली की देवळाच्या आवाठांत दंगलीचें स्वरूप आयिल्लें। पयलीं आक्रमक गटाच्या लोकांनी पुलिसांचेर खुर्च्यो शेवटून मारल्यो आनी उपरांत पुलिसांनी लाठीचार्ज केलो। ह्या सगळ्या हल्ल्यात 30 जाण जखमी जाले। आम्ही आज गावकऱ्यांची सगळी जमा जाल्ली आहा, आमचो कालो आहा आणि आमकां काल्याकडे आमचो न्याय आमकां मेळोंक जायो म्हणून आम्ही हे सगळे जाण जमून देवळाकडे वचपाची ठरयल्या। पुलिसांच्या लाठीचार्जा उपरांत गांवकार आणि माजीक समाजाच्या लोकांनी फुडच्यो काढल्यो। सगळे वातावरण निवळे उपरांत परतून पुलिसांच्या बंदोबस्तात देवदर्शनाक सुरवात जाली। नमस्कार, पर्य सत्तरी हांगातल्या भूमिका देवस्थानाच्या गांवकार आणि माजीक समाज हांच्या भितर आसलेल्या वादासून आज एक हिंसक वळण घेतलेले आसा आणि तितून काही विरोधकांनी पोलीस तसेच ग्रामस्थांचेर हल्लो करून कित्येक जाणांक जखमी केल्ले आसा। ह्या वेळार सविस्तर म्हायती अशी की पर्य सत्तरी हांगातल्या साखळेश्वर देवस्थानाच्या उद्यापनातून जाल्लो ह्यो वाद आणि ह्यो वाद आसा ह्यो असो सुरू आसलेलो आणि दिनांक 15 आणि 16 ह्यो भूमिका देवस्थानाचा कालो उत्सव आसलो आणि त्या प्रमाणात आज सकाळीच कालो उत्सवाक सुरवात जाल्ली आणि माजीक समाज जे आसा हेंचे जे महाजन आसा तेंच्यांनी सकाळी भूमिका देवस्थानाची सकाळी देवाची पुजा केली आणि तेजे मागीर उत्सवाक सुरवात जाल्ली। ह्यो जो उत्सव सुरवात जाली तेतून मोठ्या प्रमाणात पोलिसाचो बंदोबस्त आसलो आणि पोलीस बंदोबस्तातूच ही पुजा सुरवात केलेली आसलेली आणि तेतूनच गांवकार समाज आसले हांकां मानपणाचो आपल्याक मान मेळपाचो हेका लागून तेंच्यांनी घराघरातून जे गांवकार समाज आसा तेंच्यांनी बायलां तशेंच दादले रस्त्यार उतरले आणि तेंच्यांनी मोर्चा हाडून देवळाच्या जे सभागृह आहा हितून तेंच्यांनी मोठ्या प्रमाणात लोक उपस्थित रावलेले आणि तेंच्यांनी मागणी केल्ली की आमकां जो मानपान आसा ह्यो दिवपाचो। तेजे मागीर पुलीस आनी हेंचेर तणाव निर्माण जाल्ले, मात तेंच्यांनी एका तरेत चर्चा करून पोलिसांनी मागीर तेंचें सिच्युएशन कंट्रोलान हाडटाना तेंकां देवळान वचपाची परमिशन दिल्ली। ताणे तशेंच गुणे आनी इतर साहित्य घेवन आयिल्ले आणि जेन्ना पुलीस आनी जे इतर विरोधक आसा तेंच्या बरोबर उलयतानाच काही जणांनी तेंचेर पोलिसांचेर हमलो केलो। तेजे मागीर जे गांवकार समाजी देवळान आसलेले हे भायर सरपाक लागले तर तेन्ना तेंचेर सुद्दां तेंच्यांनी हमलो केल्लो आसा आणि ह्या वेळार जे पुलीस आसा तशेंच पुलीस कर्मचारी तितून महिला पुलीस सुद्दां कर्मचारी आसा ही ते जखमी जाल्ली आसा, तशेंच ग्रामस्थ सुद्दां जखमी जाल्ले आसा। कांय जाणांक तकलेक सुद्दां मार लागलेलो आसा। आमचे जे रिपोर्टर आसा तेंचे सुद्दां फाटल्यान लोक लागलेले आणि तेंच्यांनी सुद्दां आपलो जीव घेवन भायर सरले आणि आपलो जीव वाचयलो।